आमचे सगळें कृपा देवान दिलेली आसा. कृपा आमकां पवित्र आत्म्या उदेशीन मेळटा. आमी ती कृपा आसा आनी पवित्र आत्मा आसा म्हणून जाणो, पूण ताचो अणभव आमचे सगळें कशे परी तरी घडटा आमी जाणो. हो अणभव आमचे सगळें आसा. जेन्ना आमी अडचणींनी पडटा, जेन्ना आमकां कितें काम करूंक जाय, तेन्ना आमी घोडेक आमच्योच वस्तू चिंतूंक लागता. वो त्या वेळार आमी घाबरलीं की ना, मागीर आमी देवा कडेन मागता. पयल्या अणभवांत आमी आमच्यो वस्तू करता, कित्याक आमी जाणो कितें करूंक जाय पळय तें. आनी तें करून जाल्या उपरांत ताचे फुडें पावलां मारूंक जाय तर मागीर आमी थंयसरूच फारोन उरता. आमी तितलेंच करता. पूण जरी तर आमी देवाचेर पातयेवन कितें करूंक जाय तें ताचे कडेन मागून मागीर आमकां कितें जाता, भितरल्यान आमी वयर सकयल जाता, तें सगळें शांत जाता आनी आमी तो वावर करूंक लागता. आनी कोत्ता कोत्ता आमी थकोना, आमकां बेजार आमी जायना, पूण अदीक आनी अदीक आमी तातूंत इंट्रस्ट घेवन तो वावर करूंक लागता. अशें तुमचे मदें घडलां आसतलें. हातूंतल्यान आमकां कळून येता की देव आमचें सगळें आसा. आनी हाका कितें म्हत्वाचें? खालतीकाय. आमी खालती आसत तर देव आमचें सगळें कोत्ता तें आमी पळयतले, कित्याक आमी ताची हात्यारां. आनी हें मनांत धरूंक जाय. आमी ह्या कृपेच्या काळार ही कृपा तो आमकां दिता. आमी आमचे वस्तू न्हय, पूण ताचें सगळें रावून तो आमकां मदत करता आनी आमी ताका सगळो सहकार करता. तेन्ना की आमी खूब आनंद भरीत जातल्या, शांतीन जियेतल्या. हे भाशेन सगळ्या सांत भक्तांनी आपलें जिवीत सारलें. पेद आनी फेलिसिटी ही दोगां आसलेली. त्या 9 शिश्यांनी आपलें जिवीत देवा सगळें सारलें. तिचो पाय माय ताका सांगतालो हे भाशेन तुमी करिनाकात, पूण ताणें आपलें जिवीत जरी तर ताका मार्तीतपण मेळटालें तरी पूण ती बिलकुल दगमगली ना. ताका इतलो मारहाण केलो आनी इतलें वायट ताका केलें, जानवरां फुडें ताका उडयली, पूण ती भिवंक ना. कित्याक ती जाणत की हें मरण फकत आमकां फुडल्या जिवितान प्रवेश दिता म्हणून. आनी ताका लागून ते भाशेन ती जियेली. आमचो एकलो पाद्री जेan de Brebeuf म्हणून, ताणें ताका आपोवणें आयलें, फ्रांसाचो तो कॅनडा गेलो त्या काळार. आनी कॅनडा वचून तिचो ते सगळे पळय मनीस आसलेले, वेगवेगळे ट्रायब्स आसलेले, तांचे बरोबर तो काम करूंक लागलो, वावरूंक लागलो. ताचे उदाहरणान ताणें पळयलें की खरोच हो एक वेगळो मनीस. आमचे सारकी सूट घेता तसलो न्हय, पूण दुसऱ्यांक जेजूच्या मोगान दोत्ता पळय तसलो. आनी ताका ते मागताना ताचेर गरम उदक घालून फोड आयलेले, तरी पूण ताणें कांयच म्हणलें ना. फकत जेजूचें नांव आनी सायबिणीमाचें नांव घेत तो तांचे पासत मागत आसलेलो. हें सगळें तो सुस्तालो भोगतालो तांचे पासत. आनी ताका शेवटी मागीर व्हडले लोखणाचे एक हार करून सारके उजो आसलेलो तांचे ते ताचेर घातले आनी सारके ते ताच्या आंगांत गेले. तरी पूण तो तसोच रावलो, सायबीण मायेचें नांव आनी जेजूचें नांव घेत रावलो. शिकी ताणें पळयलें की इतलो काळजीदार म्हणून तो तेच भाशेन आसतना
ताचे काळीज ताणें कोंचून काडले आनी ताचे उजी ते खावंक लागले. इतलो काळजीदार म्हणून हें कशें जालें? फकत जेजूच्या एकवटान ताणें आपलें जिवीत मोगा पासत ताका जेजूचो मोग दाखोवच्याक खर्चिलें. आनी कॅनडाक तुमी जाणात खूब आतां क्रिस्तांव आसात, पूण सगळे सुवातेचेर जावं इटालियाक जावं हेर देशांनी थी आतां क्रिस्तांवपण उणें जायत गेलेलें आसा. लोक आपल्या पासतूच जियेतात आनी देवाचें जिवीत पळय आमकां मेळ्ळेलें आसा पवित्र पुस्तकांतल्यान तें ती विसरलेलीं आसात. ते दीस आमचे दोनपारच्या दिसाक एकलो आदवोगाद इटालियाचो आयलो आनी तो म्हणूंक लागलो, हांगसर कितलो लोक मिसान भाग घेवंक येता. वय म्हणलें, मिसान भाग घेवंक येता आनी मिसान खरेपणीन भाग घेता, पूण तांचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणें आजून घडोवन येवंक ना. कित्याक भुरगीं कितें म्हणटात, आमी मिसाक वचना. कित्याक लागून वचना? तांचें जिवीत पळयात कशे भाशेन जियेतात. ती मिसाक वतात आनी झगडीं करतात घरान, एकामेका कडेन उलयनात, दुसऱ्यांक ती बरे भाशेन लेखनात. कसलें म्हणून हें देवसां? आनी कित्याक म्हणून असलें आमी जिवीत जिवंक जाय? आमकां नाका मिसाक वचपाचें आनी तिर्स करपाचें. असलें तर तुमी जिवीत जियेता जाल्यार म्हणून पळयात, भायल्यान आमी सगळें करता पूण भितरल्यान आमचें जिवीत बदलोंक ना. तें बदलच्याक भयणीन आनी भावनो, हांव तुमकां सदांच म्हणटा, रातची 5 मिनट तुमची चिंतना भावना आसा ती जेजूचेर दवरात आनी तातूंतली स्वतंत्र जायात. आनी जेजू आमचें सगळें आसा तो आमकां घडोवन ताचे उतरा प्रमाणें जिवंक तो आमकां मदत करतलो. आमचे मदें आनी कांय व्हडपण ना, फकत तोच आसा म्हणून ताच्या जिवितान आमी जियेता म्हणून हेंच आमी परगटूंक जाय. आनी ह्या सगळ्या सांता भक्तांनी जेजूच्या एकवटान रावन सगळे कश्ट दूख ताणें सोंसले, खालती जाली आनी देवान ताका वयर उबारलेलें आसा. पळयात सान फ्रांसीस शावेर, तो तर आपल्याक जाय पळय तसो जियेतलो आसलो, कोणूच ताका वळखचो नासलेलो, पूण जेजू सवय ताणें आपलें जिवीत खर्चिलें आनी जेजूच्या एकवटान तो जियेलो आनी मेलो म्हणून आयज पर्यंत देव ताका आमचें सगळें इतल्या लोकांक हाडटा आनी इतलो लोक येवन हांगसर ताका ताचे कडेन मागता. हांवें पळयलां कितलो लोक दुसरो येता पळय तितलोय हांगसर मागणें करून वता. तर आमी भयणीनो आनी भावनो जितली खालती जावन जेजूक पयलो वयलो स्थान दितले तितलो तो आमचें सगळें वावूत धरू. आनी हें घडोवन हाडच्याक सगळीं जाणां आमचे हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवटान आमी आसा ताका आमी हाजीर जावया आनी प्रत्येक सुस्कारानूच आमी ताका हे भाशेन हाजीर जावन सगळें आमचें करया. चलतना, भोंवतना, आयकतना, उलयतना, वावुरतना जेजूच्या एकवटान हे परी आमी रावया. ही कृपा आमी मागया. ह्या कृपेच्या नयनांत देवान आमकां ही कृपा दिवन आमी जेजू सारकी वदीक जावया.